increase in drowning cases on the coast of Goa. 600 boys, mostly locals, employed under Drishti and paid by Goa Tourism as life-saving mechanism. खंय तरी हे लायफ सेविंग मेकॅनिझम सद्याक गोंयान आमच्या स्टँड स्टिलाचेर येयल्ले आहा आनी हे जे लायफ गार्ड जेणी हाडल्या बॉम्बेसून पुनासून दृश्टी कंपनीन ते काम करिना ते खातीर 14 ड्रावनींग केसीस जाले हेच दिसांनी द डे दे वेंट ऑन स्ट्रायक टील टुडे 1 month 14 ड्रावनींग केसीस हॅव बीन रिपोर्टेड which is very serious. Foreigners getting drowned is also very serious and it sends a wrong signal internationally. I have spoken yesterday to the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant and I praised it. I will also meet the Tourism Minister. That solution needs to come for this problem. कित्याक दृश्टीचे लायफ गार्ड्स चालूच आहा फॉर द लास्ट 7 years 7.5 years हांवें तरी पळयल्या चालूच एवरी इयर ते स्ट्रायकाचेर वयता आनी ही सर्वीस जी एसेन्शियल आहा व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा सर्वीस ही खंय तरी ट्युरिस्टांक लोकलांक त्रास जाता. भायल्या लायफ गार्डांक हांगासरल्या दर्याचें कितें कळटा काय म्हणून मायकलाचो प्रश्न. कळंगुटे बीच क्लिनिंग ड्रायव्हा वेळार मायकल आशिल्लो. ट्युरिस्ट आरांबोल केरी वयता स्विमींगाक थिंगा जो तर कोण हाडून पुनाचो लायफ गार्ड घाली जाल्यार ताका कांय कळचेंच ना खंय डेंजरस आहा उदक आनी खंय डेंजरस ना पळय. खंय उदक येवन मोदेकातूच भोवरो पडोवन ते उदक भितर वयता आनी ट्युरिस्टान थिंगा स्विम करूंक पारना. म्हाका दिसता खंय तरी हेचेर एक डिसिजन जावपाक जाय एक फायनल डिसिजन जावपाक जाय की ह्या फुडें आनी हे स्ट्रायकार वयचे ना तांकां हाडून हे 600 लायफ गार्डांक हाडून सरकार म्हणून आमी फुडाकार घेवन जावं तो ट्युरिजम मिनिस्टर आमचो CM आमचे डायरेक्टर ट्युरिजम सगळ्यांनी मेळोन तांकां एक सोल्युशन काडून दिवपाक जाय. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.